5 आणि 4 स्टार हॉटेलां आणि शैक्षणिक संस्थांक सरकारान FAR 20% वाडोवन दिला. TCP खात्यान ब्रेस्तारान निर्णय घेतला म्हूण TCP मंत्री फ्रांसीस डिसोजा मिडिया कडेन उलयलो. वाडयल्ले FARचो प्रस्ताव अधिसूचित करून लोकांचे सुचोवणी आनी हरकती खातीर उक्तो दवरिल्लो. भाटां आनी कुळघरांनी पिकावळ साठोवंक गुदांव बांदपाक मान्यताय दिवंक तरतूद केल्या. तसले घरांनी खंय रावंकूय मेळटलें. 20% एक्स्ट्रा FAR फॉर 4 स्टार 5 स्टार हॉटेल्स अप्रूव केला. ते पयलीं नोटिफाय केल्ले आनी फायनल आफ्टर ऑब्जेक्शन्स हे फायनल डिसिजन घेतलेलें आतां. नोटिफिकेशन येयल्लें तेजे पयलीं ना नोटिफाय केल्ले पब्लिकाक हे करता म्हणून तेजेर ऑब्जेक्शनां घेतली. ऑब्जेक्शनां सिलेक्ट कमिटीन ती आयकल्ली आनी तेजो रिपोर्ट स्टियरिंग कमिटी कडेन परतो येयल्लो. इट इज अप्रूव्ड नाव. इट इज अप्रूव्ड. शेतां भाटांनी रावपाक घरां म्हणजे एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीन घर बांदपाक म्हणजे फॉर एग्रीकल्चरल यूज स्टोरेज प्लेस जावं मातशें गुदाम हे करपाक आनी रावपाकूय काजीनी आतां हांव काजी आसता न्हू काजीनी कोणाक तरी खूब घालपाक जाय ते भशेन जाय. ओके FARचेच मिटींग आसा ती काय आनी कितें विशय? ना FAR तुका तो हेका हॉटेल्स आनी एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स एग्रीकल्चरल तशें स्ट्रक्चर बांदपाक. ओके. वीज खात्यातले लैंगिक अत्याचार प्रकरणाची चौकशी खात्याची बायला कर्मचारी ग्रीव्हन्स समिती करतली. समितीचेर खात्यातल्यो 4 बायल अधिकारी आसात. खोर्ले विभागांतल्या बायल हेड क्लार्कान त्या विभागांतलो AE आपल्याचेर लैंगिक अत्याचार करता म्हूण कागाळ केल्ली. कागाळ करपी बायल आनी दुबावीत एकाच कचेरेंत आशिल्ल्यान तिका परवरे तिच्या घरा लागसार ट्रान्स्फर मारून खात्यान चौकशी सुरू केल्या. वीज खात्यातल्या खोर्ले विभागातल्या बायल हेड क्लार्कान त्याच विभागातलो AE आपल्याचेर लैंगिक अत्याचार करता म्हूण कागाळ खात्याकडेन आनी पणजेच्या बायला पुलीस स्टेशनार केल्ली. वीज खात्यान खात्याच्या बायला कामगार ग्रीव्हन्स सेला सकयल चौकशी चालू केल्या. ह्या सेलांत वीज खात्यातल्यो 4 बायलो अधिकारी आसात. समिती कागाळ करपी बायलेचो, संशयीत अभियंतो आनी तांच्या सदांच संपर्कात येवपी बाकीच्या कर्मचाऱ्यांच्यो जबान्यो घेवन रिपोर्ट दितली. चौकशी चालू असतना दोनूय कर्मचारी एकाच जाग्यार उरचे न्ही म्हूण वीज खात्यान कागाळ करपी बायलेची तिच्या घरा लागसारच्या कचेरेंत परवरे ट्रान्स्फर मारल्या. वीज खात्यात दिल्ली कागाळीची कॉपी कागाळ करपी बायलेन पणजेच्या बायला पुलीस स्टेशनार धाडिल्ली. पुलीस निरीक्षकान वीज खात्याकडल्यान खात्या अंतर्गत चौकशेचो रिपोर्ट मागला. त्या उपरांतच रिपोर्टा प्रमाण फुडली कारवाय करतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयचो केरोसीन कोटा वाडोवन मेळचो म्हूण केंद्रा कडेन खासा यत्न करतलो म्हूण नागरी पुरवण मंत्री दयानंद मांद्रेकार उलयला. गोंयांतल्या सुमार 1.25 लाख घरांनी गॅस ना. त्या खातीर गोंयाक मेळटा तें केरोसीन वाडोवचें म्हूण मांद्रेकार केंद्र सरकारा कडेन मागणी करतलो. गोंयांत सगळ्याक गॅस कनेक्शनां आशिल्ल्यान केरोसीन कोटा कित्याक जाय काय म्हूण केंद्रान गोंया कडच्यान रिपोर्ट मागिल्लो. आमकां फक्त जी रेशन कार्ड जेंचे कडेन LPG गॅस कनेक्शन ना अशा लोकांक एटलिस्ट एक 10 लिटर सुद्दां जर दिलें जाल्यार खूब 10-12 फाटली 500 वर्सां जाली न्ही रेशन कोटा दिवून अजून हें जावंक ना. करिना न्हू तें. एक सांगपाचें म्हटल्यार आमच्या सरकारान सेंट्रलाक गेले जवळ जवळ 1 वर्स जाय तें नंतर आमी 2-3 प्रपोजल धाडली. आपल्या कडेन जे आधार कार्ड आहे आणि आधार कार्ड हा नॅशनल लेवल डॉक्युमेंट आहे. तो त्याला जोडला तर सगळं हे करायला गरज नाही. मिनाचे ट्रिपीक थारायल्ल्या प्रेसाचेर ट्रकवाल्यांची शुक्रारा सांखळे पाळये बसका थारल्या. बसकेक सगळ्या ट्रकवाल्यांनी येवचें म्हूण उत्तर गोंयच्या ट्रकवाल्यांचे संघटनेन उलो मारला. रेट थारावंक सरकारान नेमिल्ले समितीचे एकाय बसकेक खण संचालक आयिल्लो ना. ताणें नाका जाल्लें उलोवचें न्ही. ट्रकवाल्यांचे पोटां आडायल्यार खात्याचेर मोर्चा व्हरपाची शिटकावणी ट्रकवाल्यांनी दिल्या. खण संचालकाक खंय समिती विशीं कांयच खबर ना. आमची गोल्ड जी आसा ती 90% सक्सेस जाल्ली आसा. तरी आसतना आयज कोण तरी कॉन्ट्रॅक्टर माल गाडी चालू करपाक सोदतालो. त्या ती म्हाज्या ट्रक ओनरांक जे 1 जाण आमच्या फाटल्यान रावले त्या ट्रक ओनरांक म्हाजी एक कळकळीची विनंती आसा की फाल्यां बॉम्बे जंक्शन जे आमी धरण्यान बसतले ते 4 आमी म्हणजे मिटींग कशी आपयल्या नॉर्थ आनी सावथ दोगांयनी तेंचे सगळ्या ट्रक ओनर येवन थंय येवचे. डायरेक्टराचे मायन्स ऑफ जिओलॉजी हाजे एक स्टेटमेंट आम्ही वाचलं की आपल्याक खंयचीच कमिटी काय खबर ना रेटीचे आपल्याक दिल्या. म्हाका दिसता मायन डिपार्टमेंटान इतलो घोळ आसा
जी आमची ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टराकडे मिटींग जी चलता ती सरकारी दरबारी चलता आणि तातूंत मायन्स डिपार्टमेंटाक लेटर गेल्ले आसा आनी असिस्टंट मायन्स डायरेक्टर ते मिटिंगेक हजर आहा. प्रत्येक आमची आतां 4 मिटिंगा जाले. कालची मिटिंगेक सुद्दां असिस्टंट डायरेक्टर हजर आशिल्ले. म्हाका दिसता मायन्स डायरेक्टर आमकां मायन्स डायरेक्टरूच कोण ना, असिस्टंट डायरेक्टरूच मायन्स डायरेक्टर असो आमकां दिसता. कारण आमचे आज पर्यंत एकूय मिटींग मायन्स डायरेक्टर म्हणूनच बसूंक ना. मायन्स डायरेक्टराक एक आव्हान आसा आणि जर कितें ह्या मायन्स डायरेक्टरान आमच्या पोटार पांय दवरपाचो प्रयत्न केले जाल्यार खरंच मोर्चा आनी ह्या मायन्स डायरेक्टराच्या मायन्स डिपार्टमेंटाचेर वतले. घेऊ एक विराम.